नमस्कार. पुजा नाईक प्रकरण येदे व्हडले पुजाचो एक हावको निर्माण केला. मिडिया बरयतात, चॅनल्स बरयतात, ताजे चर्चा अग्रलेख. हे पुजा नाईक कोण? हे पुजा नाईक आमी तो प्रश्न विचारपा नाशिल्ले, पूण सरकारानच सांगलें ते परत जेन्ना मिडिया मुखार आयले आमी परत FIR घालतले. ताजे पयलीं ताणें कांय बोटां दाखयल्ली, ताची चवकशी जाली, ताका ते कांय ते भितर उडयले, ते भायर सुटले. भायर सुटून ताणें नवे अंक नाटकाचो दुसरो अंक सुरू केला आनी ते गाजता. आतां इतले दीस ताका फाटल्या दारांतल्यान पुलीस इन्क्वायरीक व्हरताले. फाटल्या दारांतल्यान ताणें कांय गजाली सांगल्यात. मिनिस्टरान नांव घेतलां. आतां मिनिस्टरान जर ताणें नांव घेतलां, सरकार ते कित्याक जाहीर करना? हें सगळें घुसपागोंदळ. आनी म्हाका दिसता ह्याच घुसपागोंदळाचेर आमी सडेतोड नायक घेतात. म्हजे बरोबर आसा स्वतंत्र पत्रकार किशोर नाईक गांवकार. नमस्कार किशोर, कितें प्रकरण? तुजें पळय आकलन जालां. हें आतां म्हयनोभर एक नाट्य चलता. हें कितें? हें नाट्य, तियात्र, जें कितें आसा, तमाशा, कितें तुवें तें तुजें आकलन कितें जालां? तुमी 3 नांवां घेतलीं, नाट्य, तियात्र आनी तमाशा. हय, नाट्य म्हणटा मरे बरें गंभीर आसता. तियात्र जाता तेन्ना कळ्ळें तुका पोरकारी जावंक शकता, आनी तमाशा म्हळ्यार तर पोरकारी नंबर 2. हे तिनूय गजाली सद्याच्या सरकारान सुरू आसा अशें दुर्दैवान म्हणचें पडटा. आता पुजा नायक प्रकरणा कडेन जशें तुमी सुरवातीकूच सांगलें की खरें म्हटल्यार ताची दखल सुद्दां घेवपाची गरज नासली. करेक्ट. पूण दखल घेवपाची गरज नसली अशें जेन्ना हांव दखल घेवपाक कित्याक म्हणटा, अरे हेच कल्प्रीट, हेच क्रिमिनल, ते गाडी घेवन वताले खंय आनी गाडयेन भितर लोक काडून पयशे दिताले. एक्झॅक्टली 17 कोटी रुपया आपणे ह्या 3 जाणांकडे दिल्या अशें जेन्ना ते वक्तव्य करता आनी 86 लोकांचे म्हटल्यार उपरांत हो विशय कितलो गंभीर आसा तो तुमी पळया. तुमी पयर तो कोणाक कारवारचे MLA कितें 3-4 कोटी इनवॉल्व ताका काडून इडी भितर उडयली. हें भायर मोकाट भोंवता. आतां सिरियस गजाल हातून सर कितें की ते मिनिस्टराचें नांव घेता. करेक्ट. आणि दुसरी सिरियस गजाल म्हटल्यार ह्यान पयलीं ताचें इंटरव्युगेशन जेन्ना जाल्लें तेन्ना आपूण ही 3 नांवां दिल्लीं म्हणून ते सांगता. त्या उपरांत प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना त्या वेळार पुलिसांनी घेतलेली तेन्ना त्यांनी पुलिसांनी सांगलेलें की हातून खंयच पॉलिटिकल कोणाचेच इन्वॉल्वमेंट ना म्हणून. फटयता कोण? पुजा फटयता का पुलीस फटयता? ही एक गजाल जाली. चीफ मिनिस्टर ऑन रेकॉर्ड तुमकांय उगडास आसतलो, चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें की हांकां कोणाकूच आपूण सोडचो ना, हांची सगळी मालमत्ता जप्त करतलो आनी लोकांचे पयशे दितलो. आतां 1 वर्स जालें हो तपास सुरू आसा, ताचे चार्जशीटूय फायल जाला. जाल्यार ताची कितली मालमत्ता जप्त जाली आनी कितल्या लोकांचे पयशे परत दिले होय तितलोच म्हत्वाचो प्रश्न. पुजा नायकान आपणे प्रायव्हेट व्हिडिओ काडून तो सोशल मिडियाचेर व्हायरल करूंक ना. पुजा नायकान अधिकृत गोंयच्या नामनेच्या मिडिया कडेन स्टेटमेंट दिलें. मिडिया आपूण सांगला. हय बरें. तातूंत आनी एक दुसरी म्हत्वाची गजाल, त्या मिडिया कडेन उलयतना पुजा नायकान ही 3 नांवां ऑन रेकॉर्ड ऑन कॅमेरा घेतल्या. मिडियाक फक्त कायद्याच्या गजाली खातीर ती नांवां उघड करपाक मेळोंक ना. आता ती 3 नांवां कोणाची हे जगाक खबर आसा. पूण सरकार ही लपवा लपवी कित्या खातीर करता? जर सरकाराक दिसता की ही 3 नांवां पुजा बेठ्यांत घेता, आपली कात वाटोवपा खातीर घेता, म्हणजे अशें कोणूय कोणाची नांवां घेवन बदनामी करूं शकता, ताका ताचेर कांयच उपाय ना. एक्झॅक्टली. मग घाला मरे ताका भितर उडया मरे. एक्झॅक्टली. ताका तुमी भितरूय उडयना, ही नांवां तुमी डिस्क्लोजूय करिना. म्हणूनच हांव म्हणटा की नाटक, तियात्र आनी तमाशा हे 3 गजाली सुरू आसा. हातूंत भितर न्ही 2-3 गजाली मुखार येतात. एक, सरकारची क्रेडिबिलिटी झिरो जाता. सरकारचेर आरोप, सरकारचो विद्यमान मंत्री म्हणटा ते IAS ऑफिसर म्हणटा, एक डायरेक्टर म्हणटा, एक इंजिनियर म्हणटा, इतले लोक सगळे इन्वॉल्व. पण ह्याच प्रकरणान गोमंतकान एक दसासला आयिल्लें प्रकरण 2 मंत्र्यांक घर वचचें पडलें. PWDन कांय इंजिनियर्सचे पोस्ट विकले अशे तरेचो आरोप जाल्लो. 2 मिनिस्टर काडून उडयले. सरकारान आमी त्या भ्रश्टाचाराच्या आरोपा लागून तांकां काडून म्हणूना. लक्षात येयलें तुका? पूण तांकां काडले. तेन्नाय आमी प्रश्न विचार केलो, तेन्ना सरकारान जाप दिवन. हातूंत भितर आनी एक सिरियस केस आसा. सिरियस केस कितें? गोंयान भितर बेकारांचो आंकडो वाडटा. लोक डेस्परेट जाल्यात. लोक लोनां काडटात, घर घाण दवरतात, खंयच्यान पयशे उबारतात आनी बाबा नोकरी मेळटा न्ही घे बाबा पयशे. खंयचे कोण जर सुगाव लागता, हो ह्या मंत्र्याक लागीं तो मंत्र्याक, लोक सोदीत आसतात. आनी तांचो कितें रे परिस्थिती? 17 कोटी म्हळ्यार कितलेशे लोक, तांचे पयशे अशे तरेन लोन, म्हणजे एक अशें विदारक चित्र आमच्या मुखार येता आनी ते तोंडे उडूंक शकना तशी परिस्थिती आहा. सर लोक उबे राव, कारण तांकां फाल्यां ती ऑपॉर्च्युनिटीच वतली. एज अ जर्नलिस्ट म्हणून हांव ह्या पुराय प्रकरणाचो फाटली कितलीशीच वर्सां फॉलोअप करता. हो विशय 17 कोटीचेर मर्यादीत ना. हो विशय सर 50 कोटीच्या वयर आसा. तुमकां जर सांगता
पुजा नाईक प्रकरणान जर खरेंच प्रामाणिकपणान जर सरकार तपास करीत न्हू ह्यो शेपट्यो खंय खंय वयतल्यो आनी मंत्रिमंडळांतले आनीक कितले मनीस भितर येतले पळय हें आमच्यान सांगपाक जायना. एक गजाल तुमी मान्य करता 17 कोटी रुपया लोक बेठ्यात कोणाकूय दिवचे ना. सारके. जेन्ना लोकांक खात्री जाता की हो मनीस परफेक्ट हाच्या कडेन काम जाता ते मनीस कितें करतात आपली वळख एस्टाब्लिश करपाक लागून त्या लोकांक घेवन मंत्र्यां कडेन वयतात आपली वळख दाखयतात तो कितलो फेमिलियर ऑफिसरा कडेन ते वाजयतात आनी एक केस अशीच जाल्ली 5 ते 7 कोटी तातूंत 2 मनीस एक धावस्कर आनी एक सावंत म्हणून एकटो आपूण IAS ऑफिसराचो PA म्हणून वावुरतालो एकटो आपूण IAS ऑफिसराचो ड्रायव्हर म्हणून आनी त्या लोकांक पार्टींक घेवन तो सेक्रेटरिएटान वयतालो बिंदास्तपणान कॅबिनांनी घुसतालो बिंदास्तपणान कॅबिनांतसून भायर येतालो म्हणजे त्या मनशाक दिसूंक जाय की खरोच हो फेमिलियर आसा म्हणून. अशा पद्दतीन 17 कोटी रुपया गोंयकार पिशे काय कितें 650 लोक ह्या चलये कडेन किंवा ह्या बायल मनशे कडेन 17 कोटी दिवपाक हातून कितें तरी तथ्य आसा आनी म्हाका दिसता जितलो टायम सरकार ह्या प्रकरणान घेतलो पळय तितली सरकारची क्रेडिबिलिटी खालावत वयतली. म्हाका दिसता दोतोर प्रमोद सावंत सरकाराक हें परवडपाचें ना. हातूंत कितें आसा ते दूध का दूध आनी पानी का पानी ही जावपाची नितांत गरज आसा. म्हाका एक सांग की अशे तरेची पळय जेन्ना चर्चा जाता तेन्ना सरकार कोडगे सरकार कोणाक पडून कारण कात दाट कारण लोकांक पडून गेल्ले ना. एक तर लोक येनात भायर 17 कोटी म्हणजे किमान 50 लोकांनी आझाद मैदानाचेर पळय म्हजे पयशे गेले आमी रस्त्यार पडले आमी काबार जातले आमी जीव दितले आमी एकल्यान कोणे तरी उजो लावन घेवन तेन्ना सरकार जागी जाता किंवा ऑपोजिशन भायर येवपाक जाय की बाबा पळय येदो व्हडलो इश्यू आनी ताणें मोठो गलको आनी मोठो बोवाळ करून सरकार हालपा जाय अशें ते बरें जातालें न्ही. मनोहर पर्रीकार जर ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो सरकार माथ्यार घेवन गोंय माथ्यार घेवन नाचता आशिल्लो अशें कोण करना न्ही. सो गव्हर्मेंटाक जी पळय कितें तीव्रता दिसपाक जाय हें अशें कित्याक जायना हाचोय आमी अभ्यास केलो. हें सरकार आनी ह्या सरकारांतले जे कोण धुरीण आसात थिंक टँक म्हणटात ते इतले हुशार की तांणी ह्या सगळ्या गजालींचो अभ्यास केला. एक म्हटल्यार तांकां पूर्ण खात्री आसा की अपोजिशन हाचेर फक्त ट्वीट करतले ना जाल्यार फेसबुकाचेर कमेंट घालतले. अपोजिशन एकठांय येवन आंदोलन करपाक शकना कारण नोकरे खातीर पयसो हो आतांचोच ट्रेंड न्हू हो खूब पयलीं पासून सुरू जावपी ट्रेंड. तातूंत अपोजिशनांतल्या कांय आमदारांनी खंयच्या तरी मंत्र्याक ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याक फोन करून म्हाज्या मातशें त्या भुरग्याक म्हाजे ते 2 घाल अशें करून कामां केल्लीं आसतलीं. अपोजिशन उलोवचें ना हाची पुराय खात्री सरकाराक आसा. आतां उरली गजाल ज्या मनशाचे पयशे गेले खंयच्या तोंडान ते येवन सांगतले आपले पयशे गेले म्हणून अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट पयसो देणारोय तितलोच दोशी आसा तांकांय भितर उडोवंक जाय खरें म्हटल्यार तें खबर आसा सरकाराक की तांकां भितर सरकार उडोवपाक शकना आनी ते येवन बोवाळ घालपाक शकना. उलयता कोण पुजा आनी दुसरी कडेन चीफ मिनिस्टर हो सध्या प्रकार सुरू आसा आनी हातूंत कांयच जावपाचें ना. ह्या प्रकरणाच्या मुळा कडेन वचप हें BJP सरकाराक परवडपाचें ना. हाचो तपास पारदर्शक पद्दतीन जावपाचो ना. आता हो नवीन जो एपिसोड सुरू जाला पुजाचो तो नेमको कितें ताच्या फाटलें नेमकें कारण कितें हाचोय सोद लावचो पडटलो. एका वर्सान अकस्मात पुजा येता कितें तें अधिकृत एका पद्दतीन मिडियाक स्टेटमेंट दिता कितें आनी ते ज्या पद्दतीन धाडस म्हटल्यार पयर क्रायम ब्रांची कडेन 5 वरां इंटरोगेशन करूनय ते मिडिया कडेन उलयलें. काल दिवचले पुलीस स्टेशनाचेर इंटरोगेट करूनय ते मिडिया कडेन उलयलें. इतली मेकळी म्हटल्यार पुजान आतां सामकें धाडसूच केला काय कितें ह्या सगळ्या जाणांक भितर उडोवपाचें. तुका आतां स्पेसिफीक प्रश्न विचारता हाजे फाटल्यान राजकारण आसा 100% राजकारण आसा. हें जें सरकार आसा न्हू ह्या सरकारान जे खोगीर भरती केल्या पळय 33 ती सत्ता भोगीसर बरें असलें. आतां एका वर्सान इलेक्शन जावपाचें आहा सो आतां तेतूंतल्या कांय जाणांक ठिकरावचें पडटलें. ती ठिकरावणी सुरू जाल्लेली आसा. ही सगळीं सरकारा भितरलीच ही राजकारणां कोण कोणाच्या फाटल्यान आहा कोण कोणाक टार्गेट करता कोण कोणाक मिनिस्ट्री वयल्यान देवंक सोदता कोण खंयचो इच्छूक वचून त्या मिनिस्ट्रीचेर बसपाक शकता हातूंत पक्ष बीजेपीन विलीन करून घेवंक सोदता ते बाबडे विरोधक आपल्याच जगान आसात तांकां कांय पडलें ना. ह्या सरकारा भितरूच ही सगळी राजकारणां चल्ल्यात. हे 100% हातूंत मात्तूय दुबाव ना. बरें हातूंत भितर प्रेसाक वापरून घेवपाचो प्रयत्न जाला. प्रेसाक ह्याच प्रकरणात कित्याक खंयच्या प्रकरणात प्रेसाचो वापर जायना. तुमकां मजा सांगता आतां हे पुजाचें प्रकरण आयलें. पुजाच्या प्रकरणात सगळे मिडियान पुजाचे विशय घेतला. ते सायडीन इनडायरेक्टली 39A ची नोटिफिकेशनां येत आसात कन्वर्जनाची. सो हे सगळ्यो गजाली सरकारूच हाडटा लोकांचें मनोरंजन करता आनी फाटल्यान पड्ड्या फाटल्यान आपली नाटकां करता अशें आसा काय कितें असोय विचार करण्यासारखी आयज परिस्थिती आसा. आनी त्या खातीर हें सरकारान पूर्ण
ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि पूर्ण परिस्थिती ही आपल्या हातान घेतलेली आसा आणि सरकार आपल्याक जावो तसो लोकांक नाचयता, आपल्याक जावो तसो हे सीन क्रिएट करता. म्हणजे वायट इतलें दिसता की हें कितें चल्लां काय म्हणून. म्हटल्यार हाका खंय तरी एक निर्णायक अशा पद्दतीची परिस्थिती येतली काय हें अशेंच चलपाचें. आतां तुमी पळयात मिनिस्टराचें नांव जेन्ना आतां जगाक खबर आसा, सगळे आमकां फोन करून सांगतात अमको ऑफिसर मरे, अमको मिनिस्टर मरे. सरकार काय सांगूंक पावना. चीफ मिनिस्टरान आयज स्टेटमेंट केला की आपूण नव्यान FIR रजिस्टर करतलो. आतां ज्या FIRाचेर चार्जशीट फायल जाली थंय नव्यान FIR रजिस्टर करपाक मेळटा काय कितें आतां आय डोंट नो. तो टेक्निकल नाजाल्यार पुलीस अधिकारी त्या बद्दल उलोवपाक शकतात. जर ती नावां पुजान दिल्ली जाल्यार ती नावां कित्याक गायब जाली, ती नावां चार्जशिटाचेर कित्याक येवंक ना. मागीर आनी एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर आमी लक्षांत दवरपाक जाय की ह्या प्रकरणाचो जेन्ना एक सामको हायट जाल्ली आनी सरकार सामकें पेचान आयिल्लें तेन्ना अकस्मात हातूंत ईडी येयली. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भितर आयलो आनी एनफोर्समेंट डायरेक्टरान कंप्लेनंट जे आसा तांची इन्क्वायरी सुरू केली अंडर मनी लॉन्ड्रिंग ऍक्ट की तुम्ही पैसो कॅश हाडलो खंयसून, ह्या नोकरे खातीर तुम्ही 20-20, 25-25 लाख दिले खंयसून आणि त्या उपरांत अकस्मात त्या प्रकरणाचेर बड्डो पडलो. आता अकस्मात पूजा नायक प्रकटता कितें आणि ते स्टेटमेंट करता कितें, हे सगळ्यो गजाली अजब जावपाच्यो सारक्यो. सरकारूच अजब जाल्यार आनी गजाली अजब कित्याक जावच्यो. ह्यो आतां आमी पळयतात फाटल्या 2-3 वर्सां करप्शन आरोप जायता. इलेक्शना पयलीं जाल्ले, इलेक्शना नंतर जालें. हांवें म्हणलें 2 मंत्र्यांक वचचें पडलें. सरकार म्हणना कित्याक लागून वचचें पडलें. पूण आतां तिसरो मंत्री वतलो काय ताका सांबाळून घेतले. हो तिसरो मंत्रीच न्हू. तुमकां एज हांव इंडिपेंडंट जर्नलिस्ट म्हणून तुमकां सांगता करप्शनाच्यो कितल्यो केसी आनी कोणाच्या अगेन्स्ट तुमकां दाखोवंक जाय. डॉक्युमेंटा सकट आय चॅलेंज करप्शनान बुडला हें सरकार. खंय करप्शन ना तें म्हाका तुमी सांगा. हांव तुमकां प्रत्येक बाबतींत करप्शन दाखयता. पूण जालां अशें की ताचेर कोणूच उलयना, कोणूच रिएक्ट जायना. तुम्ही बोवाळ मारा, तुम्ही उलया, नाजाल्यार तुम्ही बातम्यो करा. आता तुमकां एक बेस्ट एग्जांपल सांगता. गिरदोळी पंचायतीन GI फंडाचें करप्शन 73 लॅक्साची टेंडरां काडली, कामात सुरू जावंक ना आनी सगळो पेमेंट त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मेळ्ळो. तशाच पद्दतीन आंबावली आनी चांदोर तिनूय पंचायतीन मेळून 3 कोटीचो गफला जाला. डायरेक्टर पंचायतीचो ऑर्डर काडटा 3 मेंबर चौकशी कमिटी आनी ताचेर कांयच जायना. सरकारूय कांय उलयना, तो डायरेक्टरूय उलयना, कोणूच उलयना. न उलोवप आनी पचोवन घेवप आनी उलोवणारो उलोवन निमणे लोक हो चालो पिसो, हो उड सूड फक्त हे व्हिडिओ काडीत आसा, हे तकली उडयली अशे लोकूय म्हणटले आसतात आनी ही प्रकरणां पचतात. एक्झॅक्टली. सो आतां तूं म्हणटा तें अशें की तूं निराशेचो सूर काडलो. हय, पत्रकारान निराश सूर काडत न्ही जाल्यार लोक जे पळय थोडे तरी जे एक प्रागतीक घटक आसा तो ह्या सगळ्या घटने कडेन गांभिर्यान पळयता. जाका दिसता की लॉजिकल एंड ही प्रकरणां म्हणून तरी चर्चा करता न्ही आमी. ही चर्चा पळय ही चर्चेन आमच्या BJPचो एक मनीस हाडपाक जातालो, पूण BJPचे मनीस चर्चा नसली म्हाका दिसलें की अरे पूजा नायक हाजेर चर्चा जावपाक. पूण निमाणें कोणाक हांवें किशोर नायक गांवकाराक आपयलो, एक इंडिपेंडंट पत्रकार, की तातूंतल्यान एक कितें तरी चर्चा लोकांक एक वाट मेळची. कारण तुवें म्हणलें तशें सरकारी लेवलाची चवकशी जावपाना, मंत्र्याक फाटल्यान घालपाचो प्रयत्न जातलो किंवा ताका सरळ करपाचो प्रयत्न जातलो. इलेक्शन जावपाक तुजे कडेन आमकां हें जाय, तुजे कडेन तूं जर समज दुसऱ्या पार्टीचो आसा दुसऱ्या पार्टीचो काय ह्या सरकाराचो ना, वेगवेगळे तो जर दुसऱ्या पार्टीचो तुजी पार्टी घालून विलीन कर. ही जे पळय कितें मॅन्युअरिंग करची पडटा इलेक्शनात ताजी वापर करपा खातीर ह्या प्रकरणाचो हे जातलो. लोक बिचारे पळयत वतले आनी पयशे घाल्यात, ते पयशे वतले, नोकऱ्यो लोकांक मेळचे ना आनी फ्रस्ट्रेशन. बरोबर. म्हणजे आमी आमच्या कार्यक्रमांतल्यान एक फ्रस्ट्रेशन लोकां भितर निर्माण करपाची गरज ना. हांव म्हणटा एक पॉझिटिव्ह नोटाचेर ही चर्चा जावपाक जाय. मग कितें बाबा हातूंतल्यान पूजा नायक जर फटींग आहा चल पूजा नायक फटींग अशें म्हणया, प्रकरण सोंपोवया. बरोबर. पूण हातूंतल्यान एक पॉझिटिव्ह कशें मुखार या. तुम्ही म्हटलां तशें निराश जावंक जायना, अगदी बरोबर. आणि आमीच जर निराश जाले जाल्यार मागीर पण एक कितें जाता की ज्या तळमळीन आमी वेगवेगळ्या गोश्टींचो अभ्यास करता, वेगवेगळ्या गोश्टींचेर आमची तकली वापरतात आनी तातूंतल्यान कांय प्रमाणान लोकां मुखार ते विशय व्हरतात, लोकांक जागृत करपाचो प्रयत्न करतात. आणि लोकां कडल्यान जेन्ना कांयच पद्दतीचो प्रतिसाद मेळना तेन्ना कांय प्रमाणात निराशा येता. पूण आमकां खबर आसा निराशा जरी आसली तरी शेवटी पॉझिटिव्ह कितें तरी आशेचो किरण आसा म्हणून आमी अजून हो प्रोग्राम जेन्ना करतात तेन्ना थोडे तरी उजवाड सत्ताधारी पक्षाचे तकलेन पडूंक, थोडे तरी बाबा ऑपोजिशन लिडरांक मातशे
धोंगशून तांकां जागे करूं आनी Yes. जे पळय प्रागतीक घटक आहा तांकां राग येवनी. Exactly. त्या खातीर हो राग तोच जाय न्ही. बरोबर सर. जालां कशें की बीजेपीन अशा पद्दतीन एक सिस्टम तयार केला की राग सगळ्यांक येता. तुम्ही सोशल मिडियाचेर जर पळयशात, आता आमच्या सुद्धा ह्या इंटरव्यूक लोक आता प्रतिसाद कशा पद्दतीन दितले, कशे प्रतिक्रिया कमेंट घालतले, तेवूय लोकांकडे राग आसा. पूण तो राग लोक पब्लिकली व्यक्त करपाक शकनात. ताची कारणां खूब आसात. कारण प्रत्येक गजालीक सरकारान तांकां शिरकोवन दवरल्या. प्रत्येक गजालीन कोणा ना कोणाचो तरी हात खंय ना खंय तरी चेपलेलो आसा आनी त्या खातीर भितरल्या भितर हो खवदळ सुरू आसा. हाचो विशय कसो जाला की लोक वाट पळयतात हो स्फोट केन्ना जातलो, हो भूकंप इरप्ट केन्ना जातलो. एकदा जालो काय ना की सगळो लोक म्हणटा तो येतलो. फक्त वाट आमी इतलीच पळोवया की ह्या सगळ्या सहनशीलतेचो भूकंप केन्ना जातलो आणि तो बेगीनूच जातलो हाका पुराय म्हाका विश्वास आसा. बरें, आता हीच चर्चा मुखार व्हरतना भ्रष्टाचाराचे आरोप जेन्ना जातात तेन्ना एक चळवळीचो ताका आकार येवपाक सरकार जर कांय करना जाल्यार. पूण सरकार जर म्हणटा न्ही आमी एक्शन घेतात नांवां दियात आनी जे मंत्री पळय इनवॉल्ड आहात तेय तर तांचे फोटे येदे व्हडले शब्द सरकारान एक्शन घेवची, कोणा सोडचे न्ही. तेच जालां. आतां मजा अशी जाल्या की ज्या मनशाचेर दुबाव तोच पयली स्टेटमेंट करता. ही एक विचित्र परिस्थिती जाल्या. तुम्ही चळवळीच्या बाबतीत सांगलें, ती चळवळ म्हणजे गोंयान सर तुम्ही जर बारीक पळयशात जाल्यार सामाजीक चळवळीच्या बाबतीत आमी खूब फाटीं पडल्या. खरें म्हटल्यार सामाजीक चळवळीचो एक व्हडलो इतिहास गोंयांक आसा. तुम्ही तर ताचे प्रत्यक्षदर्शी. भाशेचो विशय जावं, गोंयच्या अस्मितेचो विशय जावं, आयच्या तेंपार ही सामाजीक चळवळ उरल्या खंय गोंयांत. ही सामाजीक चळवळूच उरूंक ना. की एक मध्यमवर्गीय मनीस न्ही कांय ते पयलीं ह्या सगळे चळवळीचो मुख्य आसतालो. तो रस्त्यार येतालो, पेटून उठतालो आनी आंदोलन भाग घेतालो. तो करप्ट जालो अशें म्हणटा तूं? 100%. कारण करप्ट म्हटल्यार कारण ताका विकतो घेतात. लायट आजच म्हाका एक म्हजो मित्र सांगतालो, ह्याच राजकारण्या कडेन लोक लायटीचे बिलां घेवन, इन्शुरन्स घेवन, घरान कितें आनी कितें असलें घेवन ही सगळीं बिलां घेवन दारान उबे, तो तांकां पयशे दिता. सो तो पयशे करता जाल्यार लोकांक चलता, कारण तेच पयशे आमकां मेळटा म्हणटा. तुमकां सादी गजाल सांगता. हांवूच पयरूच एकी कडेन उलयलो की खंयचो एक मनीस, एक फॉर एग्जाम्पल सोशल एक्टिविस्ट जर उबो जायत जाल्यार सोशल एक्टिविस्ट जेन्ना आवाज काडटा सरकारच्या विरोधात तेन्ना सरकारचे लोक ताका प्रश्न कितें करतात, तर हो सोशल एक्टिविस्ट उठ सूट सकाळ सान हो व्हिडिओ काडटा, हो जगता कसो, हेची नोकरी कितें, हेचो धंदो कितें. तुम्ही सोशल एक्टिविस्टांक विचारता. पूण राजकारण्यांक 1-1 कोटी 2-2 कोटी पगार नासता. राजकारणाचो धंदो कितें, फुल टाइम राजकारणाचो व्यवसाय कितें, फुल टाइम ते लोकांच्या सेवेक जाल्यार तांची उपजीविका कशी चलता हो प्रश्न आमी विचारप तितलेंच म्हत्वाचें. आतां जाला कशें, विशय असो जाला की राजकारण्यांनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्साचो मंत्र हो पुरायपणान वळखला. 5 वर्सान आतां इलेक्शन जातकूच ते वयतले, लोकांच्या पांयां पडटले, बँक मारतले, जाणट्यांक बँक मारतले, तांकां बोल्सान कितें तरी घालतले आनी मागीर 5 वर्सां लुटतले. लोकांक अशेच प्रतिनिधी जाय. आतां लोकांची मानसिकता तुमी आमी कशे बदलतले. हाजो अर्थ भ्रष्टाचार हो आतां इलेक्शन मुद्दो जायना नाच. भ्रष्टाचाराचेर इलेक्शन मुद्दो हो केन्नाच गेलो. भ्रष्टाचार तूं भ्रष्टाचार कर ना जाल्यार कितेंय कर. म्हाज्या पुताच्या लग्नाक तूं म्हाका 25,000 दिले, घरान आमचो कोण तरी समजा गेलो वचोन म्हाका 5,000ची मदत केली, बारशाक म्हाज्या 5,000 दिले, लग्नाक म्हाज्या 10,000 दिले, विशय सोंपलो. कायदेशीर घरां कायदेशीर गेली का विशय सोंपलो. सो अशी एक विचित्र परिस्थिती जाली. आनी ह्या विचित्र परिस्थितीन आमी लोकांक जागे करप म्हणजे नेमकें कितें करप. लोक जागे जाले, बाबा हांव जागो जालो, पूण हांव कितें करतलो, म्हाजें घर इल्लिगल आसा, म्हाजो भुरगो नोकरी सोदता, म्हाजो अमको सीक आसा. ह्या अशा प्रश्नांनी इतलो मनीस गुरफटला. हे इतले पयलीं बी लोक हे सगळे पळय विवंचना पयलीं आशिल्ले रे. पयलीं नोकऱ्यो मेळनाशिल्ल्यो, पयलीं लोकांक त्रास जाताले, पूण मनीस ताट मानेन जगतालो. इतलो लाचार कित्याक जालो. सर हांव तुमकां सांगता, बेस्ट मुद्द्याचेर तुमी येयले. पयलीं मनशान स्वाभिमान आसलो. आयज आमी नकळतपणान केन्ना लाचार जाले पळय तें आमकांच कळोंक ना. सर उदाहरण दिता हांव. तुमी पयली निवडणूक घेया न्हू गोंयची, 63 भाटकाराच्या विरोधात मुणकार जिखलो, भाटकाराची अनामत जप्त. हो खंयचो स्वाभिमान गोंयकाराचो खंय गेलो, खंय सोंपलो तो.
आयज तुम्ही म्हाका सांगा, एका मुणकाराक दवरा तुम्ही आणि एका भाटकाराक दवरा तुम्ही, मुणकार जिखतलो कसो दिसता तुमकां, सामान्य मनीस जिखतलो कसो दिसता? आयज पयशा फुड्यान एक सादो मनीस जर इलेक्शनाक रावात, ताका लोक पसंती दितली, तो स्वाभिमान गोंयकार गेलो खंय? तो खंय सोंपलो स्वाभिमान आमचो? सो हे आमी लोकशाहीचे वेगवेगळे खांबे म्हणटात. एका अर्दान आमची ज्युडिशियरी, दुसऱ्या अर्दान आमचे लोकनियुक्त सरकार, मिडिया आयली. सो मिडिया ही बी आशेची किरण ना अशें म्हणटा तूं? मिडिया ही सर दुर्दैवान आतां हांव, कारण आमी चर्चा ही करतात भ्रष्टाचारा पासून ते एक चळवळी पर्यंत. सो मिडियाय तातूंत भाग. कारण पळय दयानंद नार्वेकर इश्यू जाल्लो तेन्ना गोमंतक पेटून उठिल्लो आनी गोमंतक आवाहन करतकीर लोक हजारांनी लोक एकठांय जाल्ले. लोक त्या वेळार पणजेन काँग्रेस हावजा मुखार एकठांय रावन तांणी दयानंद नार्वेकराच्यो अश्यो भोयो केल्यो की ती चळवळीचो भाग आयलो. अशेंच जाल्लें म्हाका याद आसा की स्टुडंट मुवमेंटा वेळार, मार्क्स स्कॅन्डला वेळार शेकड्यांनी लोक एकठांय आयले, एक मुवमेंट चलतालो. सो लोकां भितर एक जागृताय हाडपाचो प्रयत्न मिडियाय करताली आनी तो रोल आशिल्लो. सो तो जर सोंपलो आतां जाल्यार एका अर्दान लोकय निर्शेल्यात, मिडियाय गेला. निश्चितपणान तुम्ही म्हाज्यापेक्षा खूप सिनियर, हांव तुमच्या खूप भुरगो, तरी पूण हांवें 20-22 वर्सां ह्या मिडियान काडली आणि फूल टायम मिडियासून भायर सरोन हांव आयज स्वतंत्र पत्रकारिता करता. आयज मिडियाची परिस्थिती अशी जाल्या की फाल्यां आतां तुमी ह्या येद्या व्हडल्या ग्रुपाचे एक जबाबदार संपादक आसात. तुमकांय दिसता खूब विशय मांडपाचे, पुणून तुमची टीम हे येद्या व्हडलें आस्थापन, तिची सस्टेनेबिलिटी, ह्यो सगळ्यो गजाली आसात. तुमकां दिसलें मना सारकें म्हणून कांयच करपाक मेळना. आनी तेतून सरकारान एक अशें मेकानिजम तयार केला की मिडिया ही पूर्णपणान सरकारच्या रेव्हेन्यूचेर आयज डिपेंड जाल्ली आसा. आनी सरकारी रेव्हेन्यूचेर डिपेंड जाल्ल्या कारणान मिडिया ज्या तरेन पयलीं बिंदास्तपणान मेकळेपणान व्यक्त जाताली ती मिडिया जायना. आपापल्या पद्दतीन सोयीस्कर भुमिका मिडिया घेता आनी तेतूनच म्हाका आतां दुबाव मारला की त्याच सोयीस्करपणामुळे आयज गोंयकाराचो तो स्वाभिमानूय सोंपला आनी गोंयकाराचो तो अभिमानूय सोंपला. गोंयकारूय आतां तशाच पद्दतीन सोयीस्कर भूमिका घेवपाक लागल्यात प्रत्येक बाबतीन. सो हे दुर्दैव खरें म्हटल्यार. सो आमी पयलीं सदांच चळवळीचो गोंयकारपणाचो इशू काडटात. एका तेंपार आमी गोंय वेगळें दवरलें, तें ल्हान दवरलें. आनीक वेगळे वेगळेचे पळय गोंयचे अस्तित्वाचे प्रश्न, मनशाचे अस्तित्वाचो प्रश्न सतत मुखार हाडत रावले. तो अस्तित्व जेन्ना धोक्यान आयलो म्हणटा कारण भायल्यान आयले, कारण लोकांक कामाच करपाचें ना, भायल्यान लोक येतले. आतां नोकऱ्याचो प्रश्न, म्हणजे ही जी सबंद चळवळ आहा तिजें अपहरण राजकारण्यांनी केलें. हांव बीजेपीकूच म्हणना, फाल्यां काँग्रेस जाल्यार हेंच करतले. पर्याय ना, काँग्रेस खंयचोय जरी सरकार येयलो तर अशेच तरेन नोकरे घेतले, अशेच तरेन नोकरे विकतले. जे लोक पयशे पळय दिता ते हताश जातले कारण नोकरी जाय म्हणटले. सो हातूंतल्यान आतां वाट काडपा नाका. पुजा नायक प्रकरणाचो शेवट तूं म्हणटा तसो कांयच जावपाचें ना. टटफ आमी ताका म्हणटा, टटफ. बरोबर. सो पुजा नायक प्रकरण जवळ जवळ शेळेल्यान तूं म्हणटा फुडें पुजा नायक प्रकरण हे एकलोय मंत्री भायर वचचो ना, एका अधिकाऱ्याचेर कारवाय जावची ना, कांय जावचें ना. मंत्री वचपाक शकता कारण त्या मंत्रीक धांवडावपाकूच हो कट रचलो आसूं येत अशें म्हाका एक दुबाव मारता. आतां त्या मंत्र्याक जर भायर घालतलो जाल्यार त्या 2 ऑफिसराकूय मातशी कितें तरी तांचेरूय एक्शन घेवची पडटली. एकट्या मंत्र्याकूच टार्गेट करूंक जावचें ना. पूण प्रूफ खंय आसा? पुजा नायक प्रकरणान भितर पुजा नायकाक क्रेडिबिलिटी ना. ताणें पयशे घेतल्यात म्हणटा मान्य करता. लोकांनी येवपाक जाय न्ही आमी पयशे दिल्या म्हणून सांगपाक. तेच न्हू, सरकार त्याच लोकांच्या धाडसाची वाट पळयता आणि सरकाराक आणि चीफ मिनिस्टराकूय खबर आहा की कोणूच मनीस ह्या संशीतलो एकटो येवन आतां लोक बाबडे आपापल्या पद्दतीन जीव दितल्या. तुमकां खरेंच सांगता, कारण खरीच येयल्या आनी 2 जाणांनी तर ऑलरेडी सुसायड केल्ली आसा. जीव दितले, कोण तरी कसो तरी मरतलो, सरकार म्हणटलो तो असो मेलो तसो मेलो, आमकां कळचें ना कारण. पूण मुखार येवन चॅलेंज करचो ना कारण तो स्वता गुन्हेगार आसा अशें कायदो म्हणटा. तो खंयच्या तोंडान मुखार येतलो. ह्याच परिस्थितीचो फायदो ह्या प्रकरणान सरकार घेता अशें म्हाका दिसता. सो पुजा नायक प्रकरण, एक पुजा मुखार येता, आपणे पयशे घेतले म्हणून सांगता, ताजे पयलीं कांय लोकां कडेन बोट दाखयता, थंयच्यान ताका भायर सुट्टा, परत तें येता मिडिया मुखार उबें रावता, ताका परत एक दुसरी FIR नोंद जाता, ताका फाटल्या दारांतल्यान भितर वचपाचें कारण कितें? काल एक जोक अपार्ट, काल म्हाका एक मनीस म्हणपाक लागलो पुजा नायकाचें कांयच जावपाचें ना. पुजा नायक प्रकरणान
जो ऑफिसर चौकशी करतात त्या ऑफिसराकूच पुजा नायकान कामाक लायला लायला. म्हणजे अशे जोग आता जावपाक लागल्या. एक्झॅक्टली. म्हणजे आता कितें म्हणून हेतूंतल्यान आता कितें समजपाचें. म्हाका एक सांग, आता राजकीय प्रश्न आनी आयलोच की बीजेपी एके तेंपार काँग्रेसीक पर्याय म्हणून मुखार आयलो तेन्ना भ्रष्टाचार मुखार आयलो. भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध ताजे पर्सनॅलिटी आशिल्लीच मनोहर पर्रीकार. त्याच गव्हर्मेंटाचेर अशे तरेचे एक आरोप जातात. एक कोणीय जावं ते पुजा नायक, ताजे आमी बाकीचे इतिहास पेल्यान दवरले पूण एक धाडसान 2 ते 3 वेळा ते मुखार येवन आरोप करता आनी गव्हर्मेंटी गांभीर्यान घेता. ना आमी इन्व्हेस्टिगेट करतले म्हणटा, सगळे मंत्री म्हणटात चौकशी करची. सो ह्या सरकाराचेर हें जें पळय कितें एक तिबो लागता, एक दाग लागता, तो तूं कशे तरेन पळयता की आतां हें पॉलिटिक्स अशेंच जावपाचें आनी तें आतां आनी वस्त जाल्यार खरंच दुर्दैव म्हटल्यार तें ट्रान्सफॉर्मेशन जें आसा ताचे आमी साक्षीदार. कारण त्या वेळार एज अ मिडिया म्हणून ज्या पद्दतीन भ्रष्टाचार आनी सगळो गोंधळी कारबार काँग्रेसीच्या राजवटीन जाल्लो तेन्ना आमकांय दिसतालें की खंय तरी एक ट्रान्सफॉर्मेशन जावपाक जाय सत्तेचें. तें जालें, सुदैवान तें जालें, सत्ता मेळ्ळी. पूण दुर्दैवान जालें अशें की तेच मनीस निमणेसे शिष्टबीन आसात. बरोबर. आतां जालें पळया, काँग्रेसींतले लोक भाजपान आयले, भाजपाचे संस्कार त्या लोकांचेर जावंक जाय आसले न्हू, पूण त्या लोकांचे संस्कार हांचेर जाले. काँग्रेसींतल्या लोकांनी कितें केलें, काँग्रेसींतले लोक हांगा येवन देवाक पुजपाक लागले, तिकले लावपाक लागले, पुडवे न्हेसपाक लागले आनी तेंचो भ्रष्टाचार जो आसा पळय तो सगळो भाजपान घेतलो. गुड पॉयंट. हो भाजपाचो देव तेंच्यांनी घेतलो खरो, पूण आपलो भ्रष्टाचार काडून तेंचेर सोपयलो. सारकें. हे दुर्दैवाची परिस्थिती आसा. म्हाका सांगा तुमी 20 सीट ह्या बीजेपी लोकांनी दिल्ले, तुमकां अपक्ष मेळोन सत्ता तुमची जाली, केंद्रांत तुमचें सरकार आसा, तुमी कोणाच्या भंयान ते काँग्रेसीचे मनीस घेतल्यात. जर केंद्रांत तुमची सत्ता आसा, सगळ्यो यंत्रणा तुमच्या हातान आसा जाल्यार त्या भ्रष्ट लोकांक तुमकां कित्याक घेवचे पडले आनी तुमी कित्या खातीर भियाले. ह्या प्रश्नाची जाप बीजेपीन खरें म्हटल्यार लोकांक दिवपाची सामकी गरज आसा. आनी पुजा नायक प्रकरणान हांव निमाणे कडेन हेच म्हणून, पुजा नायक प्रकरणान हे तूं पळय जे कितें हुस्के किंवा चिंता आनी एक राग जो पळय व्यक्त केला ताजो परत पिन पॉयंट थंयच जाता. पुजा नायक तें कोणीय आसूं, पूण पुजा नायकाच्या माध्यमांतल्यान एक समाजाचो एक मुख्य असो भितरल्यान जे पळय कितें काळेपण आशिल्लें पळय न्ही, एक वायट कर्तूब आशिल्लें तें मुखार आयलां. 100%. ते पुजा नायक कोणूय आसूं, पुजा नायक भ्रश्ट आसूं, ताणें पयशे घेतले आसूं, पूण तूं म्हणटा तशें पुजा नायक योग्य मार्गान पयशे पावयताले. बरोबर. हें लोकांक खबर आहा म्हूण लोकांनी पयशे दिले, लोकांक खंयच्यान तरी पयशे हाडून दिल्यात. हे 17 कोटी म्हळ्यार एका मनशाचे न्ही, कितलेशेच लोकांचे. आनी तूं म्हणटा तशें आनीकय 50 कोटीचो मामलो आसा, सगळो लोक भायर येन आसूं. हें गंभीर अशी विशयाक आज आमी चर्चा केली आनी ही किशोर नायक गांवकाराक हांगा हाडपाचो प्रश्नय तोच आशिल्लो. एक पत्रकार हाडचे आनी 2 पत्रकार एक सुखसंवाद करचो की हें कितें चल्लां आमच्या गोंयांत. हें राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण हे खंयच्या लेवलाचेर चल्लां. आमी गोंय सांबाळपाची गजाल चिंततात, पूण राजकारण इतलो भ्रश्ट, इतलो आपस्वार्थी आनी इतलो सकयल्या लेवलाचेर पावला. आनी ताणें एकूण वेवस्था लक्षात घेयात, वेवस्थेन पुलीस आयले, ज्युडिशरी आयली, ईडी सारक्यो संस्था आयल्यो, सरकाराची येदे व्हडली यंत्रणा आयली. सगळ्याक जर तिणें जर काळो तिबो लायला, तिणें जर भ्रश्ट म्हणून तांचेर जर आरोप केलेत न्ही, जाल्यार आमची सबंद चौकट एक हालतना आमकां दिसती पडटा. आनी त्याच हुस्क्यांतल्यान हांव आनी किशोर गांवकार हांगा बसल्यान आमी ही चर्चा केल्ली आसा. आमी राजकीय वेवस्थे बद्दल जेन्ना म्हणटात, कारण पुजा नायकान राजकीय वेवस्थेकच हालोवन उडयल्या, हे राजकीय वेवस्था म्हणटात तेन्ना ताजे बद्दल कशें फुडें वचप, ताका राजकीय जाप कशी सोडप, हेय बी चर्चा आमी केल्ल्यान हे प्रश्न आमी तुमचे कडेन दितात आनी कार्यावळ सोंपयतात. तुमी हाजेर विचार करपाय, तुमी लोकां कडेन वचून ह्याच्या संदर्भात संवाद सादपाय, तुमी हाका जाप सोदपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आमी परत हो प्रश्न काडून तुमच्या हातान दितात, कारण गोंय एका कडेच्या टोकाक पावलां आनी ते वयल्यान पडटलें काय कितें आनी राजकारण इतलें घाण जावपाक लोक दितले काय कितें, हो प्रश्न आमी तुमच्या मुखार दवरून ही कार्यावळ सोंपयतात. किशोर, तूं मुद्दाम तुजेय यंत्रणा आसा, तूं वेळान वेळ काडून हे चर्चेक आयलो आनी आमी एक बरी चर्चा केली अशें म्हाका दिसता. पळयत रावात गोमंतक TV.